गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. आमकां आज वचपाक मातसो लेट जालो. आज वयता आमी बाय चान्स इंजेक्शन आहा काय ड्रॉप्स आहा पोलियोचे खबर ना. सो उठोन बेगीन बीन बायक रेडी केले, खावयले आनी आतां वयता. 11 जाले, 10 o'clock भायर सरपाचें आसली पूण बायचे बरयता करता म्हणजे आमकां लेट जालो मातसो. ते जालें की फ्रंटाक मातशें बँकेनी काम आहा, थंय वचोंक जाय मातशें पेन्शन. हे पळय बाय येयले, सांग म्हण येता. गुड मॉर्निंग म्हणटा बा. गुड मॉर्निंग म्हण. गुड मॉर्निंग. बायन कसले कलर घातला गो? सगळ्याक हायकर हायकर. बायन कसले कलर ड्रेस घातला गो? कलर आसरा बाबा. ओ कलर कसले? ग्रीन कलर. ग्रीन. आणि मम्मान कसले घातला? मम्मान आणि दादान? दादाचा कसला कलर? खबर ना. खबर ना. पर्पल काय. तर चलो वयता आमी. पळोवया आता हेल्थान कितली गर्दी आसतली. सो बायचे ड्रॉप्स बीन जाले. बाय न्हू बेश्टे खूब वगत रडले काय इंजेक्शन बीन कांय नासले, जस्ट ड्रॉप्स असले बायचे. ते जाले. हायट काडूंक दिवना बायन कशें वेटूय तेवून हांव उबें रावन काडला मागीर. हे पळय अशें मस्ती करता आमचे बाय. कितें जालें पळय रडला सारकें. ऊपर नीचे कर दिया बिल्डिंग को. अरे वाह वयर सकट डायरेक्ट. सो आतां आमी न्हू डायरेक्टली येयला पँजीम. पँजीम मातशें फ्रांसाचें बीन बँकेचें काम आहा ते करता आमी. आनी बाय आतां उदयच्यान न्हिदता अशें हें करता. थंय गेले न्हू आमी. सो सगळीं भुरगीं रडटालीं बी. त्यामुळे हेका कळलें आपल्याक आतां तोपतलेंच म्हणून याद येयलें हेका पयलींची. पयलीच रडोंक लागला. पयलींच रडोंक लागलें. हां काय करनासतना कांयच करूना तेजें. एटलिस्ट तेका पयलीं वेट सुद्दां काडूंक दिवना. भायर रावना वेट काडपाक, उबेच रावना. मागीर हांव बायकूच घेवन रावलें उबें. फ्रांसान मागीर तेका बॉल सुद्दां एक घेतलो. ही कितें बँकेन बसलें करता. वेटींग आहा पेमेंट कितें करपाचें खातीर रावता. सो हांगा आमचे बँकेचें सद्या काम जाल्लें आहा. खूब वगत रावलो. आतां बाय कितें करता पळय. बायक रावलेले तांच्या वांगडा. सो पँजीम सिटी. आतां फ्रांसाक पळयता विशालान बीन व्हरतालें म्हाका. मातशें विशालान काम आसलें एक्चुली. पळोवया व्हरता काय. आमी जस्ट घरा पावले आनी बाय न्हिदले भाशेकूच येता आसतना. आनी ताका भूक लागली. सब फ्रुट्स बीन हांवें सगळे कट करून येयलेले ताका, सगळे सॅलड ते सगळे. सो ते खावना तेन्ना सगळे घालून उडयले. मागीर बंद करून दवरलेले. येता आसतना आमचे न्हिदले. म्हणजे जेवणाचो टायम जालो पूण न्हिदलेले. म्हणून आमी डिस्टर्ब करना. मातशें गाडयेनूच बसले एक हाफ एन आवर. आनी जस्ट येयलें बेगीन बेगीन बायचो कुकर लायलो. बाय कितें करता ना, आमी नॉर्मल जेयता पळय तशें जेवंक सोदना. हांवें ताका ट्राय सुद्दां केला. आमी जेवता तेच बरोवपाक पूण तें जेयना. मातशें आमचें मातशें घट आसा. आनी ताका न्हू बायक आमचे पयलींसून संवय सारकें सॉफ्ट जालें की म्हणजे सॉफ्ट रायस आसता पळय तशेंच बरयलें तें मातशें जेवता थोड्या तरेचे. 2 उणयो खाता. आनी एक तर ताका नुस्तें जाय. नाल्यार नुस्तें बीन ना हांव ताका पनीर बीन तशें करता. पूण केन्नाय तें आसूं नासो जेयल्यार जेयल्यार ना जा. बेगीन कुकर हात पांय धुयले पयलीं न्ही पयलीं कुकर लायलो बायचो बरयता. आनी मागीर फुडलें बरयता अशें कितें आसा तें. आज नॉर्मल दाळ बीन केला. मम्मीन करेला केला. करेला फ्राय. आनी हांगा बायच्या हाती दोनूच नुस्त्यान फ्रायड घातला पळोवया केन्ना जाता. जालें ऑलमोस्ट एक सायड फ्राय. मातशें अर्च्या मिडियम फ्लेमीचेर बारीक फ्राय करता. स्लो फ्लेमीचेर. आयज मातशें हाय केला आनी एक सायडीक करपून उडयलें. फास्ट फास्ट बेगीन जावपाक जाय म्हणून. बायक बरयता पयलीं. हांव जेवता जेवता बायक न्हाणयता. आनी आज न्हांवन न्हिदचें ना तें. ऑलरेडी न्हिदोन वचलो. पळोवया कशें कितें सिच्युएशन जाता. नांव कितें बायचें? कितें नांव कितें गो बायचें? बाबाचें नांव कितें? वॉट इज युअर नेम? चालू करता. वॉट इज युअर नेम? चालू करता रे. चालू करता गाडी चालू करता. बाय ह्या टायमार न्हिदपाचो टायम बायचो न्हू. सो आमी पणजे गेले. येता आसतना बाय गाडयेन न्हिदलेलें म्हणून बरें जालें. बायक येयलें बरयलें बिरयलें न्हाणयलें. आनी आतां आमी परत वयता म्हापसा. म्हापसा सद्या तर म्हाजी रक्षाबंधनाची शॉपिंग प्लस म्हाका रेडीमेड ब्लावज घेवंक जाय. पुरो पुरो टिकीक टिकीक या तुमी. टिकीक टिकीक करता ते या चल. कोणाक पळयता रे? टिकीट टिकीट करून कोणाक पळयता बा? कोणाक पळयता तूं? चाचू येतलो यो. कितें 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 सोदता पळय बायक. हांगा फक्त बनाना सोदता. जाता केन्ना काय बनाना रे पळय. बनाना जाला आमचे. सो म्हाका एक रेडीमेड ब्लावज घेवपाक जाय. आनी फ्रांसाचे न्हू भयणीक रक्षाबंधन गिफ्ट घेवपाक जाय. तें बीन सगळें आमी आतांच वयतली घेतले. कितें घेता पळोवया भयणीक आपल्या साडी काय ड्रेस. तो कितें घेतलो रे? बाबा कितें घेवया रे? आनीक टायम ना. आतांच घेवचें पडटलें सगळें. आतू बायच्या हातूक रे. आतूक कितें घेवया रे बाबा? पापू घेवया? पापू पापू
चलो चलो पावस सध्या ना ना किती चित्ता हो पण ना हा पापू घेऊया कोणाक घेऊन जा तू काय बाईक दादाक घे ओके ना जाय रे आतूक दिवपाक कोणाक दिवया आतूक आतूक बाबा चल हगे ना वयता आमी बेगीन बेगीन पावस ना तसं मार्केटान मातशें बरें भोंवपाक गावतलें मार्केटान म्हणजे म्हाका एक शॉपार वचूंक जाय ड्रेस घेवपाक जाय ब्लावज बीन आनी मागीर खंय घेतलो रे तूं चलो चलो पावस ना सद्या अशें वेदर आहा सो एक्चुअली हांव आयले करून म्हापसा ब्लावज पळोवपाक तांच्यानी न्हू वरायटीचे ब्लावज मॅचिंग सगळ्या टायपचे सो म्हाका एक्चुअली वायट आसा सो वायट आतां सद्या स्टॉकान ना सो हांव स्पेशली हांगा येयल्लें आनी रेडीमेड जे हांव ब्लावज बीन घालता ते हांगासरूच घेवन घेता बरें आसता कलेक्शन तांचें आतां न्यू कलेक्शन अशें येयल्लें पूण तातूंतय म्हाज्या कडेन कलर्स म्हणजे हाय सो आतां पळयता बँगल्स घालून चल बाय आं सो आतां नेक्स्ट हांव बँगल्स घेवन वयता हांगासर म्हापसा मार्केटान आयला ग्रीन बँगल्स घालता आनी वयता पळय हांगा ग्रीन बँगल्स जाय पळय हांगासर सो राखी पळोवपाक येता हांगा फूल वरायटीज राखी आहा खंयच्यो घेवं कन्फ्यूज आहा ह्यो कश्यो रे त्यो कश्यो ते 100 रुपये हे 100 रुपया सो जस्ट आमी घरा पावले आनी पावतना फुडें इतलो पावस घालून रावले जस्ट भायर सरले हे पळय हांवें थंयच न्हू म्हापसा तशी पळय बँगल्स घातली ग्रीन बँगल्स घातले हे पळय बॅटरी बीन आसा तेजेरूच घातले कंप्लीट बँगल्स आनी एकाय मस्ती कसली मारला कितें खबर ना कित्याक कितें जालां तेजें आदी येयला पळय उदयच्यान म्हण गाडयेन मस्ती करता आतां बेडान न्हिदता म्हणून घर येता म्हणून ते आतां दोळे बंद करून गो तर आयज क्लोज करूंक जाय मुगो बाय आयज क्लोज करूंक जाय आनी व्हरूंक जाय पडटलें उठ